सरकाराच्या खंय तरी खात्यान पडून आहा आनी म्हाका अशेंच म्हणूनशें दिसता की आमच्याच सरकारांतले कांय मंत्री आसतले, कांय लोक आहा हे खंय तरी आडखळी हाडटा आमच्याच सरकारांतल्यान. म्हाज्यान दुसऱ्यांचेर आरोप करूं नजो, कारण सरकार म्हाजो आहा, सगळे आमचे आहा. फाटली 1.5 वर्स जाले आमी थंय प्रोजेक्ट करतले म्हणटा. प्रोजेक्ट एक्चुली बरो प्रोजेक्ट आहा. सादारणसो आमी अनऑफिशियली कन्सल्टन्सी नेमल्या तेजेर. अनऑफिशियली म्हणजे ऑफिशियली आमी नेमपाक शकना, कारण आमी पयशे बी दिवंक ना तांकां, पूण आमी कन्सल्टन्सी करून घेतल्या. जो प्रोजेक्ट सादारणसो 100 कोटीच्या वयर आहा आनी केंद्र सरकार आमकां अंडर हॉर्टिकल्चर मिशन हाच्या अंडर हो आमकां फंड्सूय दिवपाक रेडी आहा. हे आमचे पयलीं उलोवपूय जाल्ले आहा. जे फ्रूटवाले फाल्यां आमचे कडेन येयले की आमकां म्हणजे मल्टिपल एक वेगळे वेगळे तरेचो असो करून एक आनीकूय जायते तितून एम्युनिटीज आहा. ऑफिस आसतले आमचे खुबशे, एक तितून सुपर मार्केट जातले, अश्यो खुबश्यो एम्युनिटीज ज्यो आहा ह्यो हांगा थिवी जातले. आनी सगळ्यान व्हडली म्हटल्यार आमचे एक कमी शिकलेले लोक. आनी थिवी भागान आसल्यार आमच्या थिवीकारांक पयलो ऑपॉर्च्युनिटी आसतली, सदांच लागीं आसलेल्या लोकांक आसता. एक 350 ते 400 कमी शिकलेले दादले आसूं बायलां आसूं, शिकलेल्यांकूय जॉब आसतले तितून, कारण टॅक्निशियन खूब आहात तितून, टॅक्निशियन खूब जॉब आसतले. पूण कमी शिकलेल्या एक 350 ते 400 लोकांक थंय जॉब मेळटले. पूण हांव नकळो फाटले 7-8 म्हयने जाले करंट डिपार्टमेंट एकूच स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन जागो आहा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक दिला तेंच्यांनी. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान काडून तो हॉर्टिकल्चराक दिवपाक जाय. एकदां जागो ट्रान्सफर जालो की सगळे वेवस्थीत आमचे फास्ट हो प्रोजेक्ट मूव जातलो. पूण हांव नकळो कित्याक लागून उरलो म्हाका आयज मेरेन कळना. इतको बरो प्रोजेक्ट आसून तुमचेच सरकारचे आमदार अथवा मंत्री तुमकां विरोध करतात, कितें कारण? तुमचेर विश्वास ना, कितें जालें? ना विश्वास ना असो प्रश्न न्हू. कोणाक तरी ग्रावंड करपाची खाज आहा थंयसर. कोणाक तरी ग्रावंड करपाची खाज आहा. जो थिवेकारांक हो ग्रावंड नाका. थिवेकारांक ग्रावंड नाका म्हणून हो म्हाका दिसता 2007 हो केन्ना तरी पयलींच थरयल्लें आहा. व्हडलें आंदोलन जाल्लें तें आमी कित्याक उस्तून काडपाक जाय? जेन्ना लोकल लोकांक थंयसरल्यान नाका, लोकल लोकांनी तो न्हयकारला, आतां कित्याक ते बेश्टे हें करपाक जाय?